क्रिस्ततें मगाळ भाव भयणीनो, लाजर आनी ग्रेस मनशाची वोपार जायते पटी आमी आयकल्या. तरी ही वोपार प्रस्तुत काळार जायती लिसांवां आमच्या जिणयेक हाडून येता. देखून ह्या वोपारेंतली लिसांवां शिकची भोव गरजेची. पयलें लिसांव अशें आसा, ह्या वोपारीन दोन रितीचें जिवीत पिंतरायलां. एक दुबळें जिवीत आनी एक ग्रेस्तकायेन भरलेलें जिवीत. दुबळ्यांक देव सांडिना म्हणलें पवित्र पुस्तकांत आमी जायते कडेन आयकलां. किर्तनगार 9व्या किर्तनांत 18व्या वळींत अशें म्हणटा, गरजेवंतांक तो ससनाक विसारना, दुबळ्या धाकट्यांचो भरवोसो सदां काळ व्यर्थ जावं शोना. आनी ह्या उतरां प्रकार आनी देव दुबळ्यांक सांडिना म्हणलें चिंतप ह्या वोपारींत बोवापूर बायेन आमकां सळकता. लाजर दुबळे कायेन कसतलो जाल्यारय ह्या संवसारी जिवितांत जायते रितीचे कस्त ताका आयले जाल्यारय देवान ताचो उगडास दवरलो. मरणा वेळार आंच बडव्यांनी ताका उखलून व्हेले आनी अब्राहमाच्या कुशीन ससनाक जेवणाक ताका बसयलो. ससनाचें जिवीत ताका फोव केलें. आनी ह्या वोपारींत आमकां गंडीसावन कळटा, दुबळ्यांच्या सांगाता देव आसा. दुबळ्यांक सर्गाक व्हरून पावोवंक देव सदांच तयार आसा. ताच्या आंच बडव्यांक तो धाडटा म्हणलें एक वर्ते लिसांव ह्या वोपारींत आटापून आसा. आनी एका रितीचें जिवीत हांगासर पिंतरायलां आनी तें जिवीत आसा ग्रेस्तकायेचें जिवीत. पवित्र पुस्तक ग्रेस्तकायेचें जिवीत बरेंय म्हणना वायटय म्हणना. ग्रेस्तकाय ताचेच तकी बरी न्हय वायटय न्हय. ती कशें आमी वापरता त्या हंतार होंदोन आसा आमच्या जिणयेक ती ग्रेस्तकाय उपकाराक पडटा गी वा ती आमकां नासाक व्हरून पायता. हांगासर आसलेलो ग्रेस्त मनीस पळया, तो हारामी बिलकुल न्हय. ताणें खंयच्याय रितीन त्या दुबळ्या लाजराक कसतिल्लें आमी पळयना. तो कांय क्रूर न्हय. ताणें कांय गाळी येटूना, ताका कांय मान भायर धांवडावंक ना. त्या गेटी लागीं यें नाका म्हूण सांगून गेट ताणें कांय बंद करून दवरूंक ना. वा ताका इतर रितीच्या खंयच्याय रितीची इजा ताणें दिल्ली आमी पवित्र पुस्तकांत आयकना. तशें पळोवंक गेल्यार तो ग्रेस्त मनीस हांव चिंता समाधानी मनीस आनीक ताची रागार जावची जावं दी क्रूरी जावची जावं दी अशें जाल्यार काले तेचें न्हय म्हणलें थंयसर भोगता. पूण इतलें कांय करना जाल्यारय देवान ताका कित्याक शिक्षा दिली. शिक्षा दिली इतलेंच तो मनीस कसतानाय ग्रेस्त मनशाक लाजराची बिरमोत दिसली ना. तो भुकेन वळवळतानाय आपणा लागीं आसले जायत्या काणांतले इल्लेशे वांटून घेवंक ताणें इन्कार केले. पळयूनय पळयनातल्या बरी ताणें गेले. तो पडून मेल्यारय म्हाका परवाना म्हणलें चिंतप त्या ग्रेस्त मनशाचे आसले. देखून इंग्लिशांत आमी म्हणटा इनडिफरन्स. गण्य करिनासतना रावचें वा गुमान करिनासतना रावचें. म्हाका कांय पडोन वचोंक ना म्हणलें चिंतप ह्या ग्रेस्त मनशाचें आसलें. देखून ग्रेस्त मनशाक शिक्षा फावो जाता. देखून मगाळ भाव भयणीनो, प्रत्येक रितीन आयच्या दिसा आमी उगडास दवरूंक जाय. केदाळा आमी आमचे लागीं आसलें वांटून घेवंक इन्कार करता. केदाळा आनी एकलो कसनात आसतना गण्य करिनासतना रावता, तांकां गुमान करिनासतना रावता. म्हाका कितेंच पडोंक म्हूण सांगूंक ना म्हणलें चिंतप म्हज्या मतीन सळकता आनी त्या प्रमाणे हांव चलता तर तें कठीण पातक आनी ससनाक आमकां नासाक व्हरून पायता म्हणलें व्हरतें चिंतप आयच्या वोपारींत आटापून आसा. हें आमी उगडास दवरूंक जाय. दुसरें दिसा मगाळ भाव भयणीनो, मागण्याचो परिणाम. केदाळ आमी मागणें करीचें म्हणलें ही वोपार परत आमकां सांगता. ग्रेस्त मनशान कांय मागणें केल्लें आमी आयकूंक ना. तो ह्या संवसारी जिवितांत खंडीत जावन जियेवनासतना ताणें मागणें केलां गी ना गी म्हणलें आमकां कळीत ना. पूण ताचो दळबार पळयत आसतना खंडीत जावन ताका देवाचो उगडास नासलो म्हणलें आमी समजता. पूण तो दुबळो मनीस खंडीत जावन जायते पटी ताणें देवाक लागीं मागला आसा पुरो. देवा हे कस्त कित्याक म्हाका ह्या कस्तांतलो निवार. आनी देवाचेर भरवोसो दवरून त्या दुबळ्या मनशान दुबळ्या लाजरान जायते पटी मागणें केलां असो पुरो. पूण ग्रेस्त मनीस मरण पावल्या उपरांत
पाताळी आसतना वळवळ्यामध्ये अब्राम बापाक तो उलो मारता, देवा लागीं मागता, हांगासर हांव कसता, दया करून म्हाका बचाव कर, ह्या वळवळ्यामध्ये म्हाका सोसूंक जायना, एक पोटी म्हाका बचाव कर, लाजाराक एक पोटी धाड आनी ह्या वळवळ्याच्या जाग्यार तावन म्हाका निवार. मरणा उपरांत पाताळी आसतना ग्रेस्त मनशान केल्ले मागणे, त्या मागण्याक कितेंच बोळ ना, ते मागणे कोणेय आयकूंक ना. अब्राम बापान जावं दी, देवान जावं दी, ह्या यमकोंडांतले मागणे आयकूंक ना आनी थंयसर ताणें ससनाक नासायचे पडले. पण आनी एका रितीन लाजरान ह्या जिवितांत आसतना केल्ले मागणे, दुबळेकायेंत आसतना केल्ले मागणे देवान आयकले आनी मरणा वेळार आंच पडव्यानी ताका उखलून व्हरून सर्गाक व्हरून पायलो. देखून म्हाका भाव भयणीनो, दुसरें लिसांव केदाळ आमी मागणे करचे. मेल्या उपरांत गी वा मरच्या पयले ही चिंतन स्पश्ट रितीन हांगासर दाखोवन दिला. मरणा पयले बरोबशान दवरून केल्ले मागणे मनशाक ससनाच्या जिविताक पायता. मरणा उपरांतले वा ताच्या उपरांत केल्ले मागणे ते लेखाक मेळना म्हणले चिंतप आमी समजून घेवया. तिसरे लिसांव मोगाळ भाव भयणीनो, हांगासर ह्या वांचेलांत सांगला लाजराक आंच बडव्यांनी उखलून व्हेलो, ग्रेस्त मनशाक व्हरून पुरलो. दोन रितीची विविध रितींनी मरणाची रिती हांगासर सांगल्या. त्या लाजराक उखलून व्हेलो म्हूण सांगल्यार उखलून व्हरचें म्हळ्यार एका रितीचो वैभव, एका रितीचो मान, एका रितीचो गौरव उंच उबारचे. मरणांत ताका उंच उबारून सर्गींच्या रासाक व्हरून पायले. पण त्या ग्रेस्त मनशाक व्हरून पुरलो. पुरचे म्हळ्यार एका रितीचे अंत्य, एका रितीन मातयेपणांत धमचे, एका रितीन अखेर जावचे. संवसारी ग्रेस्त काय वांटून घेवंक इन्कार केल्ल्या वेळार सगळें ह्या संवसारांतूच अखेर जाता म्हणले चिंतप हांगासर दिला. त्या मनशाच्या जिविताक ह्या संवसारा भायर कितेंच वॅल्यू ना म्हणून, मौल्य ना म्हणून आमी सांगीत. कित्याक ताका मातयेन पुरता आसतना सगळें ताचें जिवीत हांगासरच संपता. ससनाच्या जिविताक जावं दी, उपरांतल्या जिविताक जावं दी, कितेंच ताणें केल्लें ना. देखून म्हाका भाव भयणीनो, केदाळा मनीस आपणा लागीं आसली ग्रेस्तकाय, आपणा लागीं आसली संपत्ती वांटून घेवंक इन्कार करता, त्या दाडा हांगासर सगळें अखेर जाता. कितेंच तें ग्रेस्तकाय ताच्या मुखल्या जिविताक उपकाराक पडना म्हणलें आनी एक वर्त लिसावी थंयसर आमकां दाखोवन दिला. चवथे जावन मोगाळ भाव भयणीनो, मरणाची रीत, मरणा उपरांतलें जिवीत बदलूंक शकना. चिंतया, त्या ग्रेस्त मनशाचें मरण भोव गद्दळान केलां अशें पुरो. कित्याक तो ग्रेस्त मनीस, ताचे लागीं पयशे आसले, अधिकार आसले, खंयच्याय रितीचो आडंबर ताणें करी येता आसलो. आनी हांव चिंता खंडीत जावन मरणांत एक व्हडलो आडंबर आसलो असो पुरो. कांय थोड्या जाणांनी ताचें बरेंपण गाजयलां असो पुरो. कांय बँड आसले की म्हाका कळीत ना, त्या काळार बँड आसले की ना गी गोतू ना, पण खंडीत जावन दुसऱ्या रितीचो वैभव ताका आसलो आनी मानान आनी गौरवान ताका वचून मातयेक पायला असो पुरो. पूण असलो एक संभ्रम त्या ग्रेस्त मनशाचे उपरांतलें जिवीत बदलूंक शकना. निमाणे तो गेलो यमकाडाकच. पण हांगासर दुबळो लाजर मरणाची रीत ताची केल्या गी ना गी आमकां कळीत ना. कोणेय ताका व्हरून मातयेक पांय लागी म्हणलें आमकां कळीत ना. पण हांगासर इतलेंच सांगलां, तो मरण पावता आसतना आंच पडव्यांनी ताका उखलून व्हेलो आनी सर्गींच्या जेवणाक बसयलो. म्हाका भाव भयणीनो, कांय थोडे पडे तिंचे आसा, संभ्रमाचें मरण केलें जाल्यार, मरणाची रीत केली जाल्यार मनशाचें जिवीत बदलता असो पुरो. खंयचेंच ना. हांवें जियेली रीत ती म्हाका गरजेची, ती ससनाच्या जिविताक पावता. म्हणजे मरण खंयच्या रितीन संभ्रमान आचरण करतात ताचे वयर म्हणजे ससनाचें जिवीत होंदोन ना म्हणलें एक बोवा पुरबायची चिंत परत ग्रेस्त मनशाच्या आनी लाजराच्या जिवितांत आमकां समजून घेवयेत. निमाणे मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या वपारींत आमकां मेळचो बळवंत संदेश म्हळ्यार वांटप, शेअरिंग, वांटून घेवचें. आनी कितें आमी वांटून घेवयेत? जायत्य संगती आमी वांटून घेवयेत. कांय थोडे फावटी वांटून घेवचें म्हणटा आसतना आमी चिंतचे आसा पयशे, खाण, जेवण, वस्तू, आस्तबोदीक
आसल्यार खंडीत जावन आमी वांटून घेवचे आनी तेंय वांटून घेवचे भोव गरजेचे. पयशां बराबर, वस्तू बराबर, खाणा बराबर, न्हेसना बराबर, दुसऱ्यो वस्तू मौल्या बरीच संगती आसात त्यो आमी वांटून घेवंक प्रयत्न करीचे. जावं पुरो म्हजे लागीं जाणवाय आसा ती हेरां लागीं आमी वांटून घेवीत. जावं कोणाक एकल्याक सांगातपण गरज आसा, फ्रेंडशीप गरज आसा, हांवें तें वांटून घेवीत. जावं थोड्यांक एक बरी उतरां प्रोत्सावाची ती गरजेची आसा, हांवें ती वांटून घेवीत. जावं म्हजो वेळ आनी एकल्याक वेळ गरज आसा तो हांवें दिवीत. जावं आनी एकल्याक म्हजो मोग गरज आसा हांवें वांटून घेवीत. जावं आनी एकल्याक बोगसाणें गरज आसा हांवें वांटून घेवीत. कायलीची सेवा आनी एकल्याक गरज आसा ती हांवें वांटून घेवीत. म्हजे लागीं शिकप आसा वांटून घेवीत. कांय थोडे पडी एक दोन हांसो मनशाच्या जिणेंत संतोश हाडटा तेंय हांवें वांटून घेवीत, ताका पयशे दिचे म्हणून ना. कांय थोडे पडी म्हजो आदार आनी एकल्याक जायचे वांटून घेवीत. धर्मकाळ भाव भयणीनो, वांटून घेवचें म्हणटा आसतना वस्तू रुपार पयशा रुपार न्हय आसतना उरल्यो साहित्य संगती दिसपडत्या जिवितांत आमी वांटून घेवयेत आनी ताका आमी कांय तकली धाडयचे म्हणून ना, कांय पयशे करचेचे म्हणून ना. आमचे नडते, आमचे सांगातपण, आमची बरी उतरां आमी दिवचो खरो मोग तेंच एक व्हडलें वांटप आनी साहित्यपटी असल्यो संगती वांटून घेवंक आमी सलवता. ह्या संगतीन सकट आमी ग्रेस, बरी उतरां आमचे लागीं आसात, मोग आमचे लागीं आसा, बक्षाणें आमचे लागीं आसा, वेळ आमचे लागीं आसा. ह्या संगतींनी आमी सगळी ग्रेस देखून ह्यो संगती आमी वांटून घेवंक प्रयत्न करीचे. निमाणे मोगाळ भाव भयणीनो, एक सवाल आसा, लासर खंय आसा? म्हज्या जिणेंत लासर कोण? खंय थोडे पटी लासराचे आनी ग्रेस्त मनशाची वापार आमी मोतीक हाडटा आसतना तो लासर खंय गेटी भायर आसा. तो एक भिकारी जावन आमच्या मतीक झळकता. न्हय मोगाळ भाव भयणीनो, तो आमच्या जिणेंतलो लासर न्हय. आमच्या जिणेंतलो लासर आनीकी. लासर म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ भिकारी म्हणून न्हय, गेटीच्या भायर पडून आसलो मनीस म्हणून न्हय. लासर म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ हांगासर एक गरजेवंत आनी तो गरजेवंत खंयसरी आशेत, म्हज्याच घरा आशेत, म्हज्याच शेजार आशेत, म्हज्या वाड्यांत आशेत, म्हज्या फिरगतींत आशेत, हर एकलो मनीस गरजेवंत म्हज्या जिणेचो लासर. तर मोगाळ भाव भयणीनो, एक मोग आकाशांतलो मनीस तो लासर. एक घरां प्रायवंत आसात ती सांगतपणाक आशेतात ती आमच्या जिणेंतले लासर. देखून आमच्या जिणेंत लासराक सोदून आमी गल्ल्यांनी वसाचें म्हणून ना, आमच्याच घरांत ती आसात. कोण गरजेवंत आसा? कोणाक एकल्याक बरी उतरां आयकूंक, कोणाक एकल्याक बक्षाणें गरज आसा, कोणाक एकल्याक सांगातपण गरज आसा, कोणाक एकल्याक सुस्तीकाय गरज आसा, कोणाक एकल्याक कुटुंबांत समाधानान जियोंक अत्रे गूण आसा. असल्यो संगती आमच्या कुटुंबांतूच आमी वांटून घेवयेत. धर्मगाण भाव भयणीनो, आमच्या जिणेंतले लासर खंय आसात म्हणून आमी सोदून काडया आनी तें गरजेचें मिसांव आमकां दिलां. थोडे पटी आमीच लासर जाता आमच्या कुटुंबांत, आमच्या बाबारी जायत्यो संगती आमकां गरजेच्यो आसात, आमी त्यो सोदून वेता. कांय थोडे पटी आमी ग्रेस्त मनशां बरी जाता, जायत्यो संगती आमी दिवच्या परिस्थितीर आसा. जावं पुरो आमच्या कुटुंबान, शेजारा, वाड्यांत आनी फिरगजेन ह्या सुतरान आमी आमच्या जिणेंतल्या लासराक सोदून काडीचे आनी त्या लासराक बरेंपण करूंक आमी प्रयत्न करीचे. थंयसर आसा आमचें मिसांव, थंयसर आसा आमचें आपोवणें आनी त्या खातीर देवान आमकां हो एक अवकाश दिला. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटिली जावन ग्रेस्त मनीस आनी लासराचे ओपार आमी नियाळटा आसतना आमच्या जिणेंतल्या लासराक सोदून काडून आनी ताका बरें करूं ह्या मुखार सरकार दिरमी पुंसाव देव आमकां आदार दिवं दी म्हणून एक घडी भर माऊनपणी आमी मागया. आमेन.